मोगच्या भाव भिन्यानो, आज पवित्र सभा दैविक काकुळतेची दबाची परब आचरण करता आणि पास्काच्या दुसऱ्या आयताराक ही परब संभ्रमूंक जाय म्हूण पवित्र सभेन आमकां आदेश दिला. आणि ह्या फेस्ताची सुरवात सुमार वर्सां आदीं जाली. पोलंडाची एक धार्मीक भयण मारिया फावस्तिना हिका जेजू आपली दर्शनां दिता आणि सुमार 1930 आणि 1938 ह्या वर्सांनी सबार कोटी जेजू तिका दिश्टी पडटा आणि तिच्या एका दिसण्यान दैवीक काकुतेच्या देवासां विशान तिका तो विवर्सिता आणि हे ताचें देवासांव सगळ्या संवसाराक परगटूंक तिका तो आदेश दिता. आणि अशें आमी पळयता पापसाब जुआंव पावल दुसरो 1980 5 ऑक्टोबरच्या 21 तारखेर ह्या धार्मीक भयणीक सांत जावंक एक डिक्री तो पास करता. आणि अशें 2021 एप्रिलाच्या 30 तारखेर तिका सांत म्हूण तो सगळ्या जागतीक मट्टार परगटता. आणि ह्या दिसा हे देवसांव पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आमी करूंक जाय म्हणलो एक आदेश सगळ्या पवित्र सभेक तो धाडटा. आणि अशें त्या दिसा तावन आज म्हणसर आमी हें भक्तीपण वा देवसांव हें फेस्त पवित्र सभेन आचरण करता. तर ह्या दैवीक काकुळतेच्या फेस्तांत कितें आटापण आसा आनी थोडी संगती आमी पळयता. पयलें जावन आसा दैवीक काकुळतेचें रुपणें. हें रुपणें जेजून सिस्टर फावस्तिनाक दाखयलें आनी पयलें तिच्या कॉन्वेंटांत तें स्थापन करून उपरांत सगळ्या संवसारार हें परगट करूंक तिका तेणें आदेश दिले. दुसऱ्यान आमी पळयता दैवीक काकुळतेचो तेर्स वो हर एका दिसा 3 वरार ताणें करूंक आमकां आपणे दिला. तिसऱ्यान आमी पळयता 3 वरार हें दैवीक काकुळतेचें तेर्स करूंक आमकां जेजून सांगला. कित्याक 3 वरांचो वेळ म्हत्वाचो. जो देव लोक 3 वरार मागणें करता आसले, जेजू 3 वरार मागणें करता आसलो आनी आमी हें मागणें 3 वरार केल्यार आमकां जायती करपा मेळटा म्हूण जेजून आमकां सांगयलां. आणि चवथ्यान दैवीक काकुळतेचें नवें निमाण्या शुक्राराक आमी आरंभ करूंक जाय. आनी अशें पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा हें फेस्त आमी संभ्रमूंक जेजून आमकां आपणे दिलां आनी निमाणें जावन दैवीक काकुळतेचें फेस्त. आनी हें जावन आसा सगळें ह्या भक्तीपणान ह्या फेस्तान ह्या देवासांक आटापून आसल्यो थोड्यो संगत्यो. आनी दुसऱ्यान जेजून जायत्यो आमकां बासावण्यो दैवीक काकुळते विशयान केल्यात. आनी महत्वाची बासावणी जावन आसा जो कोण हें दैवीक काकुळतेचें कोंताचें देवासांव करता ताणें मागलें की कसले उपकार जावंक पुरो जेजू ते आमकां दिता म्हूण ताणें आमकां बासावणी केल्ली आसा. तर ह्या देवासांव मुखांतर आमचें जिवीत आज आमी नियाळया. दैवीक काकुळत कोणाक आज गरजेची. आनी बायबलाचें उतर आमी आयकलें जाल्यार देवान आमकां सांगलां हर एकल्याक आमकां भाग्यवान जावं जिवंक आमकां ताणें आपणे दिला. पूण आधुनीक संवसारांत आमी पळयता देवसांव आमचे तावन आज माजवून गेला. देवसार आमचेर परिणाम घालती आसा आनी जें आमी कितें करती आसा ती आमकां बरें म्हण दिसता. देखून जो पावल दुसरो म्हणटा आज संवसाराचें व्हडलें पातक जावन आसा. मनीस पातक करता म्हूण आज वळखून घेना आनी हाचो परिणाम जावन आमी जायते लोक देवसाराचे गुलाम जालात. देवसारा फाटल्यान संवसारा फाटल्यान आमी वेता आनी ह्या वरवीं देवाची कृपा देवाची ससाय देवा समोर आमच्या जिवितांत मायाक जाला. देखून आज जावं ते कुटुंबाचे वडील जावं ते इवजण जावं ती भुरगीं ह्या दैवीक फेस्ताच्या दिसा आमचें जिवीत आमी व्हरून पळोवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी ह्या खातीर आयचे सगळे ह्या फेस्ताची वाचपां आमचे मुखार एकूच विशय दवरता शांती. आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ताणें उसारलेलें पयलें उतर जावन आसा शांती तुमचे सवे आसूं. आनी आज हर एकलो आमी शांती खातीर आशेता जावं ती वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबा जिवितांत वा संवसारांत. देखून ही शांती आमी कशें समजता. आनी इजायाच्या ग्रंथांत तो म्हणटा जावं दी हर एक जनवरां जावं दी मनशां हर एकली एकामेका थंय शांतीन जियेतली म्हणलेलें थंयसर ताणें प्रस्ताव केला आमी वयतना. तो म्हणटा सुणे वागूड शिळे सांगाता जियेतले आनी बोकड्या पील चिट्या वागाक कुशीक आड पडटले. म्हणटा आसतना थंयसर कसलोच व्यत्यास उरचो ना, अंतर उरचो ना. सगळे लोक आमी मोगान जियेतले. देखून शांती हो विशय आमी नियळटा आसतना थंयसर 3 संगती आमी पळयता. एक जावन आसा आंतरीक शांती. आनी आंतरीक शांती कशी आमचे थंय येवंक साध्य आसा. जेन्ना हांव बरो कुमसार जाता, जेन्ना हांव पातकांत हांव झुजतां, ताळण्याचेर हांव जैत व्हरतां, एकामेका थंय मोगान जियेता, बोगसणाचो स्पिरीट म्हजे थंय आसा, थंयसर आंतरीक शांती स्थापन जाता.
आनी ही आंतरीक शांती स्थापन जावंक म्हत्वाचें जावन आसा. पयल्या थंय हांव देवाचें प्रतिरूप पळयतां. जेन्ना पयलो देवाचें प्रतिरूप म्हण हांव समजतां, जेन्ना बोगसूंक मोगान जिवंक सोडदोडेन जिवंक म्हाका साथ जाता. आनी थंयसर आमी पळयता आंतरीक शांती स्थापन जाता. जेन्ना आंतरीक शांती स्थापन जाता, जेन्ना म्हज्या कुटुंबान शांती स्थापन करूंक म्हाका साध्य आसा. कित्याक कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें आमकां व्हरतें देणें, आनी ह्या कुटुंबान देवान म्हाका जल्म दिला. आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक सांगातान जिवंक देवान म्हाका फावो केला. जेन्ना आंतरीक शांती आसा, कुटुंबान शांती आसा, आनी ह्यो दोनूय शांती आमकां संवसारार शांती स्थापन करूंक साध्य आसा. कित्याक आंतरीक आनी एक संवसार कुटुंबाचे शांतीचें हस्तांतर जावन आसा, प्रस्नावली जावन आसा आमी संवसारान शांती स्थापन करूंक. आनी हेंच आमी आयच्या सगळ्या वाचपांची आयकता. आनी विशेश रितीन जेजू जिवन जाला, आनी जिवन जेजू होच शांती आमच्या मुखार तो दिता, आनी आमी एकामेकाच्या मोगान शांतीन जिवंक तो आमकां आपोवन दिता. तर आमच्या मुखार आमी 3 सवालां विचारया. तर आज हांव शांतीचो मनीस जावन जिवंक शकलां? जावं ती म्हज्या उतरान, जावं म्हज्या उतर करणेन, जावं म्हज्या पेल्या थंय आसच्या म्हज्या संबंदान. सर हांव चुकून पडलां, परतून देवाची कृपा मागया. दुसऱ्यान, आज हांव म्हज्या कुटुंबान शांतीचो मनीस जावन जिवंक पावलां. जावं ती म्हज्या आवय बापाय थंय, भाव भयणी थंय, म्हज्या शेजाऱ्या थंय, म्हज्या बाकी इश्टा मात्रा थंय हांव शांतीन जियेतां. सपोज हांव जिवंक ना, देवाची कृपा मागया, शांतीन जिवंक, आनी निमाणें जावन संवसारांत शांतीचो मनीस जावं. कित्याक आज संवसारांत शांती स्थापन करूंक म्हजो एक सहकार म्हत्वाचो जावन आसा. देखून सपोज हांव संवसारांत शांती स्थापन करूंक म्हाका आसात जाल्यार देवाची कृपा मागया, आनी देवाच्या कृपे संगी ही शांती स्थापन करूंक देवाचो आदार मागया. तर देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, आनी ह्या दैवीक आकुलतेच्या प्रेरणाकाल दैवीक आकुलतेचे मनशां जावं, शांतीन भरलेले मनशां जावं, संवसारार शांती स्थापन करूंक तोच क्रिस्त आमकां आदार दिवन दी.